2 दीस जाले आम्ही पळयता की ह्या देशाचो गृहमंत्री ताणे भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो अपमान केलो आपल्या स्पीचा भितर। ताणे सांगले की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या। आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन आणि आम्ही ताचे नाव हजार न्ही लाख फावटी घेतले। काल ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येऊन तमाशा करून गेले, वी कंडेम द एक्ट दॅट द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयले, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता। जेन्ना आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन पार्लमेंटाच्या भायर सायलेंट प्रोटेस्ट आंबेडकराचो फोटो घेऊन जेन्ना प्रोटेस्ट केलो तेन्ना हेच बीजेपीचे लोक तो फोटो एडिट करून ताचेर सोरोसाचो फोटो घालता। वो आंबेडकराचो अपमान न्ही? हे काल बीजेपीचे थोडे बॉम्ब मारताले पळय तांकां विचारपाक सोदता की तुम्ही आंबेडकराचो फोटो चेंज करून सोरोसाचो फोटो कसो घातलो? तुम्ही अपमान केला आंबेडकराच्या फोटवाचो। काल ज्या पद्धतीन पार्लमेंटान आम्ही पळयले की इंडिया आघाडीचे सगळे खासदार एक सायलेंट प्रोटेस्ट करत आंबेडकराच्या पुतळ्या कडल्यान पार्लमेंटान जेन्ना वताले तेन्ना मकर द्वाराचेर हे बीजेपीचे गुंड MP कशा पद्धतीन तांणी इंडिया आघाडीच्या खासदारांक ते आडयले, धक्कामुक्की केली। जे राज्यसभेचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे ताका तांणी कसो धुकलून उडयलो। तांणी स्पीकराक सुद्धा पत्र बरयला की हाचेर कारवाई जावपाक जाय। म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे सरकार, मोदी सरकार अडानीचो जो विषय आसा तो कसो डायवर्ट करप, अडानीच्या विशयाचेर पार्लमेंटान चर्चा जावप ना म्हणून ह्या देशाचो गृहमंत्री आंबेडकराचो ते अपमान जाता। हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हांची मेंटॅलिटी कितें, या पक्षाचो विचार कितें, या पक्षाची आयडियोलॉजी कितें। म्हाका दिसता ह्या जी तांणी सामकी नीच हरकत जी केल्या, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो अपमान करून, म्हाका दिसता हे दुर्दैव आमच्या देशाचे, आमच्या देशाच्या नागरिकाचे। येदा व्हडल्या महान व्यक्तीक हे मोदी सरकार वापर करता। वी कंडेम द एक्ट ऑफ अमित शाह। काँग्रेस पक्ष या देशाचो गृहमंत्री हाचे रेजिग्नेशन मागता आणि ताणे पब्लिक एपॉलॉजी करपाक जाय। ताणे पार्लमेंटान जे स्पीच उलयला ते रिकॉर्डेड स्पीच आसा। तांचो काल आरोप आशिल्लो की आम्ही एडिट केले म्हणून, तांणी दाखोवचे खंय एडिट केला ते। या देशाच्या सगळ्या जनतेन पळयला की अमित शाह पार्लमेंटा भितर ताका आंबेडकर 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 हे फॅशन आहे म्हणून ताणें सांगला आणि ताणें मुखार वचून म्हटलें की समज जर तर आंबेडकराच्या येवजी जर तर आमी देवाचे जर नाव घेतिल्ले जाल्यार तो म्हणटा की आमकां स्वर्गार आमकां वचपाक मोक्ष मेळटा आशिल्लो म्हणून। ही उतरां एका गृहमंत्र्यान पार्लमेंटान उलोवप, पण ज्या मनशान सगळ्या समाजातल्या लोकांक, गरीब मनशाक आपले अधिकार मेळचे, तांकां वयर काडपाक जे प्रयत्न केले, जे तांचे विचार आशिल्ले ते तुम्ही खंय तरी आज मारपाचो प्रयत्न चल्ला। बाबासाहेब आंबेडकराचे विचाराक तुम्ही आज कत्तल करपाचो तुमचो प्रयत्न चल्ला। सो वी कंडेम दीस एक्ट केला। म्हाका दिसता हाजेर पब्लीक एपॉलॉजी जावपाक जाय। म्हाका दिसता आज असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस
कित्याक जो काल देशाचो गृहमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ताणें काल जो एक स्टेटमेंट केलो आनी तो जेन्ना ताणें रिमार्क्स डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर केले, एक गजाल म्हणल्यार आमी तातूंतल्यान सरप्रायज जावना की अमित शाहान अशे विचार दाखयले म्हणून, कित्याक अमित शाह जे बॅकग्रावंडांच्यान येता, जे संघ RSSचे बॅकग्रावंडांच्यान येता, जाल्यार म्हाका दिसता इतिहासा बद्दल ताका कांय नॉलेज आसची ना, कित्याक देशाचो हो इतिहास, भारत देशाचो जो इतिहास जो आसा, जो स्वतंत्र लढ्या पासून सुरू जाला, तातूंत RSSचो आनी BJPचो कसलोच वांटो नासलो. आनी त्या कारणां खातीर आज म्हाका दिसता अमित शाह जे उलयलो ते हातूंतल्यान तांची ओरिजिनल कितें विचार आसा हें कळटा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रीडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार आसलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्युशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले. तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले. सोशल जस्टीस म्हणल्यार कितें? सोशल जस्टीस म्हणल्यार सामाजीक न्याय. सामाजीक न्याय म्हणजे जे आमच्या देशान स्वतंत्र्या पयलीं आनी स्वतंत्र जावन मागीरच्या पिरियडान ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, बॅकवर्ड आनी एक्सप्लॉयटेड जे कॅटेगरी आसल्यो, म्हणल्यार मागासलेले, अविकसीत, शोषीत जे कॅटेगरीचे लोक आसले, जांकां हे देशान कसलेच स्थान नासले, तांकां हे देशान सदांच एक सर्टन क्लासान ते लोकांक हे देशाचे मेन स्ट्रिमान वांटो घेवपाचो संदी आनी हे लोकांक घेवन हो देश घडोवपाचो जो बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्युशनाचे जरियेन एक स्ट्रॉंग फावंडेशन, एक स्ट्रॉंग बुनियाद हे आमच्या देशाची घाली. कित्याक खंयचोय देश जशें खंयच्या ऑर्गनायझेशनाची जो पर्यंत बुनियाद भक्कम नासता तो पर्यंत तो उबो उरूंक शकना. तशी स्ट्रॉंग बुनियाद हे सगळ्या लोकांक एकठांय करून त्या लोकांक हे देशान स्थान दिवन, तांकां मान दिवन आनी तांकां रिकॉग्निशन दिवन जी केली, ताजी भरपूर एलर्जी हे BJP आनी RSSच्या लोकांक जाली. आनी जे लोक एक सर्टनूच क्लास आसलो ते देश आनी देशाची इकॉनॉमी चलयताले, तांकां त्या खातीर बाबासाहेब आंबेडकर हो नांव आनी हे विचाराची सदांच एलर्जी आसली. ती आजूय प्रथा तांची क्रोनी कॅपिटलिस्ट, थोडेच बिझनसमॅन, थोडेच धंदेकार आनी सर्टन क्लासाच्या लोकांक घेवन हो देश चलोवपाची, धंदो चलोवपाचो जो प्रक्रिया चालू आसा, तातूंत तांकां बाबासाहेब आंबेडकर हो विचारधारेचो सदांच त्रास जातलो. आनी तो तांकां त्रास जो जाता तो केन्ना केन्ना तांचो कंट्रोला भायर वता. आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता. हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय, प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा. BJPक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी तांचो निशेध करपाची गरज आसा. आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून अमित शाहाचो निशेध करतात आनी अमित शाह म्हणटा तो कितें आमी हाजे पयलींय पळयलां. आनी अमित शाह म्हणटा ते BJPचे चित्र जे आज लोकांच्या मुखार तांचे विचार घेवन सबंद फुडल्यान आयला. म्हाका दिसता आज देशाचे लोक उठून BJPच्या लोकांक हाजेर उत्तर मागपाची गरज आसा. आमी जाणात की आमी बाबासाहेब आंबेडकराक आमी मानतात. आंबेडकर जयंती म्हण पासून सेलिब्रेट करतात आनी आमी सोदपाचें न्ही की आंबेडकर एक बॅरिस्टर म्हूण आशिल्लो, बरो शिकला आनी बरो आमची फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देरफॉर द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड द लेवल दॅट वी हॅव टू कीप ऑफ सच पीपल is across party lines, is across any political affiliations or even across any religions. Just because a person is a Dalit leader does not mean to say one should come forward and insult. This is very cruel and we are all standing in support of our leaders who have stood up to oppose this kind of attack on Babasaheb Ambedkar, and we stand in support with the Congress party which believes in equality, in brotherhood and respecting one another. And I think that this kind of a signal which is being given by the BJP is very bad, and I don't think this kind of thing should ever be done. And for this reason I come to stand in solidarity with my leaders and with our Congress party and say and condemn this incident of insulting Babasaheb Ambedkar. Sir, Modi. जे आमच्या अध्यक्षान आणि बाब कालुसान आणि सुनील बाबान सांगला त्या प्रमाणे आज आमी एकठांय जाल्या हांगा निश्चित करपाक जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर अमित शाहान केलो, आनी म्हाका दिसता हो कॅज्युअल असो स्टेटमेंट न्ही.
ही खरी भावना जी बीजेपीची आसा तांच्या काळजा मुखार ते असले स्टेटमेंट करून लोकां मुखार पावतात. तांकां कितें ही भावना की आमचे संविधान जे आसा ते नश्ट करपाचें, बदलून उडोवपाचें. आनी जे आमचे देशाचे फुडारी, महान फुडारी जसो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सगळ्यांनी पळय बुन्याद घातल्या. असलें आमकां संविधान घडून हाडून दिलां आमच्या लोकां खातीर, गिवींग अस नॉट ओन्ली अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन बट गॅरंटींग द फ्रीडम ऑफ एंड रायट्स ऑफ द इंडिविज्युअल सिटीजन ऑफ दीस कंट्री. आनी हे पळय रायट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डुईंग वॉट एवर वी नीड टू डू, which is being curtailed by this government. म्हाका दिसता तांकां हो पयलो तेंचो प्रयत्न हे लोकांचे पळय अधिकार आसा, लोकांचे पळय रायट्स आसा ते चेपून उडोवपाचे, तेचेर दबाव घालपाचो, तांकां हांगा गोंयान आनी देशभरान भयाचें वातावरण निर्माण करपाचें, हे तांचे म्हाका दिसता भावना. हे पळय आंबेडकर जावन आसा फॅशन, कसली फॅशन? हो आमचो महान फुडारी देशाचो, ताणें आमकां हें संविधान घडून हाडपाक ताचो एक व्हडलो महत्वपूर्ण भाग आसा. आनी जे आमी आतां रायट्स सगळे इन्क्लुडींग द बीजेपी फेलोज ते संविधाना पासून, आनी हे संविधान हे चेपून उडोवपाक सोदता. आनी आंबेडकराचो असो अपमान करून हो जावन आसा आमच्या पुराय देशाचो अपमान, एका नागरिकाचो अपमान अशें. आनी हेजे पासून म्हाका दिसता हे होम मिनिस्टरान, अमित शाहान रेजिग्नेशन दिवन देशा मुखार एक आपणाची एपॉलॉजी दिवपाची गरज आसा. काल त्यांचो एक प्रोटेस्ट जालो, तेंच्यांनी सांगले मिसकोट केला म्हणून. अमित शहाचे भाशण राज्यसभा टीव्हीचेर लायव्ह आसा, म्हाका दिसता ते तुमी आयकचे. आनी अमित शाह कितें उलयला ते क्लियर आसा, तातूंत मिसकोट करपाचो प्रश्नूच येना. आनी दुसरे बीजेपीच्या ट्विटर हँडलाचेर फोटो सोरोसाचो घातलो कोणें? ओरिजिनल फोटो आंबेडकराचो आशिल्लो, तो चेंज कित्याक केलो? म्हाका दिसता बीजेपीन हे डायव्हर्जंट टॅक्टीक्स बंद करचे आनी अमित शाहान म्हाका दिसता माफी मागपाकूच जाय आनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. थँक्यू.